उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, काउन्सिलर्स, सगळे सत्कारमूर्ती, उपस्थित देशप्रेमी नागरिक, विद्यार्थी मित्र, तसेच आमचे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, स्वातंत्र्य सैनिक, उपस्थित भाव आणि बहिणीनो, भारतीय प्रजासत्ताक दीस मनोवपा खातीर आज आमी सगळे हांगा जमल्यात. 26 जानेवारी 1950 दिसा भारत आपले संविधान स्वीकारून स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता आणि न्याय या मूल्यांचेर आदारिल्लो गणतंत्र देश म्हणून फुडें सरलो. आयचो दीस फक्त भारताचो तिरंगो फडकोवपाचो न्हय, तर विकसित राष्ट्र उभारणेचे संकल्प करपाचो दीस आसा. इश्टानो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांणी मांडिल्ले विकसित भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपा खातीर गोंय सरकार स्वयंपूर्ण गोवा ह्या धर्तेर नेटान पावलां मारता. ते खातीर सर्वसामान्यांच्या कल्याणाचे ध्येय बाळगून सरकार वेगवेगळ्या घटकां खातीर योजना तयार करता. सरकारी सेवा थेट तळागाळांतल्यान सामान्य मेरेन पावच्यो हे खातीर सरकार वावुरता हे सांगतना म्हाका खूब अभिमान दिसता. कितल्याशाच गोंयकारांक तांचे हक्काचे घर दिवपा खातीर सरकारान म्हजे घर योजना लागू करून हरेक नागरिकाक चिंतामुक्त जिणेचे आधार दिल्लो आसा. गोंय सरकारची योजना गरीब आणि सामान्य मनशाक स्वताच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करपा खातीर संधी दिवपी महत्वाची योजना आसा. गरीब, मध्यवर्गीय, शेतकरी, कामगार लोकांक म्हजे घर म्हळ्यार फक्त 4 वण्टी न्हय, तर सुरक्षित भविष्याची गोंय सरकाराची गॅरंटी आसा. पर्यटनाच्या वांगडाच शेती व्यवसाय हो सुद्धा राज्याचो अर्थव्यवस्थेचो घटमूट कणो आसा. आधुनिक तंत्रज्ञान, ऑर्गॅनिक शेती, वॉटर कन्झर्वेशन आणि शेतीपूरक उद्योगांचेर भर दिवन गोंय परतून शेती समृद्ध जावपाक लागल्या. ते खातीर वेगवेगळ्या शेती व्यवसायांचेर सरकारान अनुदान योजना चालू करून सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आणि सेल्फ डिपेंडंट महिला आणि युवा घडोवपाच्या दिशेन पावलां उखल्ली. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा सकल राज्य सरकार अंत्योदय तत्वांचेर काम करता. गरीबातल्या गरिबां मेरेन सरकाराच्या सुविधांचो लाभ पावोवपा खातीर सरकार काम करता. सांगपाक अभिमान दिसता तो म्हळ्यार केंद्राच्या ग्रामीण रोजगार उपक्रमांनी देशाची सामाजिक आणि आर्थिक सुदारणा केल्ली आसा. हालींच विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका मिशन गॅरंटी कायदो केंद्रान संमत केला. तो आदल्या मनरेगा कायद्याची सुवात घेता. ग्रामीण भागातल्या रोजगाराक उदरगतीचे माध्यम करपी हो कायदो विकसित भारत 2047 चे ध्येय साध्य करपी आसा. शेतकी वाठाराच्यो गरजो लक्षांत घेवपी हो नवो कायदो वर्साक 125 दिसांच्या रोजगाराची खात्री दिता. VBG रामजी म्हळ्यार विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन गॅरंटी कायदो ट्रान्सपरन्सी, उदरगत नियोजन, आर्थिक जबाबदारी आणि शेतकऱ्यांची संवेदनशीलता सांबाळटा. आमचो सोबीत सुंदर गोंय फक्त दर्यावेळो न्हय, तर देवळां, चर्ची, मठ आणि वारसा स्थळां खातीर सुद्दां फामाद आसा. स्पिरिच्युअल टुरिझम खातीर मानसिक शांती, संस्कृती आणि आर्थिक विकास हांचो सुंदर संगम घडता. आज आमचे ध्येय फक्त पर्यटन न्हय, तर रिजनरेटिव्ह टुरिझम सकल सैमाचे सांबाळ करून स्थानिक लोकांक फायदो दिवपी पर्यटन व्यवसाय जावचो तोच हेतू धरून सरकारान पावलां मारल्यात. टुरिझम वाठारांत टाउट्सचेर खर कारवाई सुरू केल्या. रिस्पॉन्सिबल टुरिझमच्या दिशेन वतना आम्ही टुरिझम कायद्यान रिफॉर्म्स, न्यू पॉलिसीज हाडपाचो काम केल्लें आसा. तरी पर्यटन क्षेत्रांत गार्बेज टॅक्सी सर्व्हिस, स्ट्रे कॅटलमॅन सारख्यो समस्या आसतल्योच. संबंधित खात्याकडे चर्चा करून ह्यो समस्या सोडोवपाचो आमची प्रायोरिटी दिल्ली आसा. स्वदेश दर्शन योजन, उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत विकास कामां, फर्मागुडीर छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल म्युझियम, परवरीचे टाउन स्क्वेअर प्रकल्प, युनिटी मॉल सारखे प्रकल्प हे फुडारातले पर्यटनाचे आकर्षण थारतले. पर्यावरण सांभाळून सगळ्या प्रकल्पाचे काम जाता. या सगळ्या प्रकल्पातल्यान गोंयकारांक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्यो संधी मेळटल्यो. राज्याची अर्थव्यवस्था घटमूट जातली. आता मेरेन गोंयांत येवपी पर्यटक फक्त दर्याचेच भोंवडी करताले, पूण दर्या पलतडचे गोंय पर्यटकांनी पळोवचे म्हणून आमी सुरू केल्ल्या प्रयत्नांक यश मेळ्ळा हे फाटल्या वर्साच्या वाडिल्ल्या पर्यटक संख्येन दाखोवन दिल्लें आसा. गोंयांत पर्यटन सोंपलां असो खोटो प्रचार करपी लोकांक हे योग्य उत्तर आसा. फाटले म्हळ्यार 2025 वर्सा 1,08,00,000 वयर पर्यटकांनी गोंयची भोंवडी केली. तातले सादारण 1,02,00,000 देशी जाल्यार 5,00,000 वयर विदेशी पर्यटक आसात. हाचे वयल्यान कोविडा उपरांत गोंयचे पर्यटन सावरलां आणि खोट्या अप्रचाराक लेगीत ते बळी पडूना हेच सिद्ध जाता. जबाबदार पर्यटन करतनाच गोंयांत येवपी पर्यटक सुद्धा रिस्पॉन्सिबल आसचे हीच आमची अपेक्षा आसा. गोंयची भोंवडी करतना सुंदर गोंय अशा
आसा ताचे परस सुंदर दवरपाक सहकार्य करचे हेच सरकारचे आव्हान आसा. पर्यटकांचो आंकडो वाडलो तरी क्वालिटी टुरिस्ट गरजेचे आसा, कारण तातूंतल्यान आमची अर्थव्यवस्थेची घटमूट जावपाक मदत जातली. आंतरराष्ट्रीय विमान सेवेचो विस्तार, पर्यटकांक बरे दर्जाचे सुविधा, आध्यात्मिक पर्यटन वाठारांतल्या नव्या वाटांनी हे सगळे घडोवन हाडलां हे सांगतना म्हाका अभिमान दिसता. क्रूज पर्यटनाक सुद्धा बरो प्रतिसाद मेळपाक लागिल्लो आसा. एव्हरी इयर क्रूज पर्यटनाक वाड जायत आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिव जयंती ही फक्त उत्सव न्हय तर शौर्य, स्वराज्य आणि सुशासनाच्या प्रेरणाचो तो उत्सव. तुमकां सगळ्यांक सांगपाक उमेद दिसता की म्हळ्यार अंदू शिव जयंतीची कार्यावळ सरकार म्हापशान करतले. शिवशाहीचो इतिहास नव्या पिळगेक कळचो आणि तांकां शिवबांची हुशारी, युद्धाचे डावपेच आणि स्किल कळचे या हेतून तो निर्णय घेतला. 21 फेब्रुवारीक भव्य दिव्य असो कार्यक्रम बोडगेश्वर मैदानात जातलो. आज खूप स्पीडीन टेक्नॉलॉजी बदलता. अशा वेळार टेक्नॉलॉजीची वाठारांत क्रांती घडोवपाक गोवा सज्ज जाल्लें आसा. तरणाट्यांच्या IT स्टार्टअप प्रोजेक्टाक सरकार प्रोत्साहन दिता. IT खात्यान AI मिशन 2027 धोरण सुरू केला हे सांगपाक म्हाका अभिमान दिसता. सरकारी सेवांचो फायदो कसो घेवचो आणि ते खातीरची प्रक्रिया सांगपी AI चॅटबॉट सुद्धा चालू जाता. सर्वसामान्यांक ह्या सेवेचो बरोच फायदो जातलो. 27 खात्यांच्यो 127 सेवा ऑनलाईन सुरू आसात. ताचो सामान्यांक बरोच उपयोग जाता. AI चॅटबॉट सेवा ही गोवा ऑनलाईन सर्व्हिस आणि घटमूट करपाक आदार दितली. राज्यातली इंटरनेट सेवा सक्षम करपा खातीर स्टारलिंक कडेन सरकारान एक MOU केला. सांगपाक उमेद दिसता आज मेरेन IT वाठारांत केल्ल्या कामाक लागून गोंयांत स्ट्रॉंग स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माणा खातीर केंद्र सरकारान बेस्ट परफॉर्मर अवॉर्ड पुरस्कार दिल्लो आसा. तुवें इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टरान 2027 मेरेन 70% कंपन्यो सुरू जातल्यो. ताका लागून नवकल्पना, रोजगार आणि औद्योगिक विकासाक उर्बा मेळटली. आता मेरेन गोंयांत सुमार 750 स्टार्टअप सुरू जाल्यात. तातूंत सुमारे 35% वयर स्टार्टअप हे महिला उद्योजकांचे आसा. AI वाठारान IT खाते रोखडेच सेंटर ऑफ एक्सलन्स सुरू करतले. इंजिनियर्स, इंडस्ट्री रिसर्चर्स हांकां AI आधारित प्रकल्पां खातीर एक प्लॅटफॉर्म मेळटले. महिलां खातीर ड्रोन टेक्निशियन आणि पायलट प्रशिक्षण सुरू करून IT वाठारांत सक्षम बायलां तयार करप हो हेतू आसा. सरकारान डेटा सेंटर सुरू करपाक पावलां मारल्यात. तुवें इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टरा भितर ते उबारतले. खेळा वाठारांत सुद्धा गोंय बरी कामगिरी करत आसा. युवा खेळगड्यांक उर्बा दिवपा खातीर सरकाराक खेळा खात्यांतल्यान अनेक उपक्रम चालू केल्ले आसात. तातूंतल्यान उर्बा घेवन आमचे गोंयकार खेळगडे राज्याचे नांव उज्वल करतात. मित्रांनो, स्वदेशीचो स्वीकार करप ही काळाची गरज आणि आमची जबाबदारी आसा. स्वदेशीचो स्वीकार म्हळ्यार आमची राष्ट्रभक्तीचो, स्वाभिमानाचो आणि आत्मनिर्भरतेचो भाव जावन आसा. आमी जेन्ना स्वदेशी वस्तूंचे स्वीकार करतले तेन्ना इनडायरेक्टली देशातले शेतकार, कामगार, उद्योजक आणि लघु उद्योगांक आमी निश्चितपणान बळ दितले. स्वदेशी खातीर देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत जातली, रोजगार निर्मितीक बूस्ट मेळटलो आणि भायल्या देशांचेर आमकां अवलंबून उरचें ना. आयच्या काळात स्वदेशी म्हळ्यार अनडेव्हलप भारत न्हय तर आधुनिक भारताचे अभिमान आसा. मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल सारख्या उपक्रमांनी भारत आज तंत्रज्ञान, उद्योग, स्टार्टअप आणि संशोधनात जगाक मार्ग दाखयता. ही खोशयेची आणि गर्वाची गजाल. स्वदेशीचो स्वीकार म्हळ्यार आमची संस्कृती, परंपरा आणि पर्यावरण सांबाळपाचो संकल्प आसा. कांय संगीतकार आणि तशेंच कांय पत्रकारांचो आज हांगा भोवमान जातलो. वता वता तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. पत्रकारिता तो लोकशायेचो चवथो खांबो. ज्या पद्धतीन पत्रकार काम करता तांचे खरेंच कौतुक करपाचें. दीस रात ते सत्य लोकां मुखार हाडपा खातीर काम करतात. तांचो भोवमान हो खरोच ह्या क्षेत्रांत येवपी नव्या पत्रकारां खातीर इन्स्पिरेशन थारतलो. आयच्या गणतंत्र दिसा आमी सगळे एकठांय येवन स्वदेशी स्वीकारुया, आत्मनिर्भर भारत घडोवया आणि संविधान दाखयल्ली मूल्यां आमच्या कृतींतल्यान जिवंत करया. मित्रांनो, आज या प्रजासत्ताक दिसाक आमी सगळे संकल्प करया की संविधानाची तत्वां सांबाळून प्रामाणिकपणान स्वच्छ, सक्षम आणि आत्मनिर्भर भारत घडयतले. जनतेच्या सहकार्यान सरकाराचे प्रयत्न यशस्वी जावन
स्वयंपूर्ण गोंय विकसित भारताचे स्वप्न नक्कीच साकार जातले हो विश्वास म्हाका आसा. भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद. तुम्ही पळयतात GNH.